सर ह्या वर्साक एकूण कितले भुरगे बसल्यात आनी तांचे खातीर कितें खाशेले तुमकां अशें मार्गदर्शन करचें दिसता किंवा कितें तांकां स्पेशल एडिशनल फॅसिलिटीज आसात लायक फॉर एग्जांपल भुरग्यांक उदकाची बाटली भितर व्हरपाची सवलत तुमी फाटल्या खेपेक दिल्ली हे खेपेक दिल्ली आसा अशे तरेचे एडिशनल थोडेशे भुरग्यांक आनी कितें दिल्ले आसात अशे फॅसिलिटीज. ह्या वर्सा तरी SSCक एक 20,594 भुरगे बसलेले आसात आणि तातूंत न्ही 10,539 हे बॉयज आसात आणि 10,055 म्हणजे गर्ल्स जी आसात चलयो आसात ते कमी आसात बॉयजां परस. हे SSCक आसात 10,539 आणि हायर सेकंडरीक 18,215 भुरगे बसलेले आसात. भितर बॉयज आहात ते 8,937 आसात आणि गर्ल्स आहात चड 9,278 चलयो आसात. आमचे कडेन न्ही टायम कमी आसा नाजाल्यार हांव ते एक्सप्लेन केला आसतलो. रिपिटर्स किंवा जे प्रायवेट भुरगे आसात किंवा जे ITI जे कोर्सीस करून आयिल्ले आसात न्ही 10वी जावन किंवा 10वी जावच्या परस 10वी जावच्या शिवाय ITI कोर्स केला जाल्यार तांच्या खातीर सुद्दां अशी स्कीम आसा की तांच्यांनी 2 खंयचे पेपर घेतले न्ही लँग्वेजीस जाल्यार ताका इक्वलन्सी सर्टिफिकेट मेळटा 10वेची. आणि ज्या भुरग्यांची 10वी जाल्ली आसा आनी 12वी जावंक ना पूण ITI कोर्स तांच्यांनी केल्लो आसा जाल्यार तांच्या खातीर न्ही सेम स्कीम आसा. 12वेचे खंयचेय 2 लँग्वेजीस तांच्यांनी घेवपाचे आणि 2 लँग्वेजीस घेवन तांच्यांनी जर सपोज ते क्लियर केले जाल्यार तांकां 12वीची इक्वालिटी सर्टिफिकेट मेळटा. त्याच प्रमाणे प्रायवेट कॅन्डिडेट जे आसा न्ही अंदूच्यान आमी कितें केलां की प्रायवेट कॅन्डिडेट हे जे आसात हे सगळे इंटरनल एसेसमेंट स्किमा अंडर येतात. जाता कशें की प्रायवेट भुरगो जेन्ना येता तो खंय तरी आपूण आमचे कडेन रजिस्टर करता आणि ताजो अभ्यास जायना कांय ना तो 8 दीस किंवा 2 दीस पयलीं आसतना अभ्यास करता. म्हणून आमी सगळ्या शाळांक सांगलां की जो भुरगो प्रायवेट कॅन्डिडेट म्हणून रजिस्टर करता त्या भुरग्याक तुमच्या कडल्यान मार्गदर्शन जावचें. तुमी ताचे इंटरनल असेसमेंट जे आसा म्हणजे कदाचित 3 टेस्टी आसत 4 टेस्ट आसा तो तुमचे कडेन येतलो. तुमच्या कडल्यान तुमी डिमार्केशन करात म्हणजे ताजे सिलेबस ताका दियात ह्या टेस्टीक हो सिलेबस आसतलो आणि अशें करून ताचे इंटरनल मार्क्स आमच्या कडेन 20% येतले. म्हणजे एक थोड्याशा प्रमाणात तांकां सुद्दां एक हो रिलीफ दिल्लो आसा प्रायवेट कॅन्डिडेट. सायन्साक न्ही ह्या वर्सा 2,461 अशे भुरगे बॉयज बसलेले आसात आणि गर्ल्स आसात 2,619 म्हणजे चलयो हांगा चड प्रमाणांत आसा. कॉमर्साक 3,001 अशे भुरगे बसल्यात आणि 2,501 गर्ल्स बसलेले आसात. आर्ट्साक न्ही ही फिगर मातशी तुमकां नोट करची पडटली. आर्ट्साक चलयो चड प्रमाण आसात 3,316 चलयो बसल्यात आणि बॉयज आसात 1,441. वोकेशनलाचे मातशें हे चित्र हे नोट करूंक जाय की 2,034 बॉयज बसलेले आसात आणि 8,042 न्ही हे भुरगे हे चलयो बसलेले आसात. हे एक प्रमाण नोट करपा सारकें आसात. जवळ 400 स्कुलां SSCक भुरगे स्पॉन्सर करतात आणि जवळ 106 हायर सेकंडरी 12वेक भुरगे स्पॉन्सर करतात. आमचे कडेन स्पेशल भुरगे जे आसात न्ही स्पेशल भुरग्यां खातीर तांची स्कुलां किंवा लागींचे स्कूल ताच्या घरा कडल्यान हाजी एक फॅसिलिटी आमी दिल्ली आसा. तातूंत तांकां रिडर रायटर ही फॅसिलिटी आसा. एक्स्ट्रा टायम जो आसा न्ही तो एक्स्ट्रा टायम त्या पेपरांनीच घातलेलो आसा. जर सिवियर केस आसत जाल्यार ताच्या खातीर एडिशनल टायम आमी दिल्लो आसा. प्लस तांचे जे विशय जे आसा न्ही विशय आसा हे कंप्लीट म्हणजे फंक्शनल इंग्लीश आसतले फंक्शनल मॅथ्स आसतले अशे विशय तांच्या खातीर म्हणजे स्पेशल सिलेबस ह्या भुरग्यां खातीर केल्लो आसा. जनरली सगळ्या भुरग्यां खातीर न्ही फेस मास्क जर सपोज फेस मास्क तांचे हाडूंक ना जाल्यार ते सेंटराचेर दिवपाची प्रोविजन आसा. बाटली ट्रान्सपरंट उदकाची बॉटल्स ट्रान्सपरंट व्हरपाक अलाव आसा. तांच्यांनी मात्र ब्लॅक पेन न्ही तांच्यांनी ब्लू बॉल पेनानूच त्यांनी बरोवचें पडटलें. हे तांच्यांनी काळजी घेवची पडटली. सर सॅनिटायझर व्हेले जाता. आमचे कडेन सामको वेळ सर कमी आसा.